तुमच्या पक्षाचे जे बाकीचे जाळवंडर आहात ताणी हे करपा नाका म्हणे पळय आमी खूब फावटी तांकांय सांगलें ज्या तरेन आमी 39 इयर स्वातंत्र्य नेला ते फुडें व्हरपाक जाय अशें ज्या तरेन आमी सांगलें की हे 39 इयर आतां जो आमी 39 रिवोल्ट म्हणून लॉन्च केल्लो आसा 18 जुनाक तो आमकां ओवरऑल म्हटल्यार सगळ्यांक घेवन लॉन्च केला आतां पक्षान समज आनीक आमकां स्ट्रेंथ दिल्ली की आमी सगळे व्हरपाचे आनीक नेट दवरपाचे पक्षान तुमकां तेको दिलो ना तो दिवंक ना म्हणून म्हाका सगळ्यांक घेवन वयचें पडलें न्हू आयज पक्षाच्या हेतून नेतृत्वान म्हाका तें खबर ना कित्याक ते तुमी पक्षाचे ऑफिस बेरर्स जे आसा आयज ते खुबशीं डिसिजनां घेता हांव नकळो खंयच्या आदाराचेर ती डिसिजनां घेता ती पण डिसिजनां घेता तेन्ना बसून तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा फुडें कितें जातलें ज्या तरेन आयज कितलेशे पक्षाचे नेतृत्व आसलेले लिडर्स जे आसा तेंचे कडेन भासाभास करपाक जाय ती जायना ज्या तरेन तांकां निग्लेक्ट करता तितून एक दूख दिसता म्हाकाय दूख दिसता कित्याक सगळ्यांनी काम केलां अशें न्हू हांवेनूच काम केलां बाकीच्या सगळ्यांनी काम केल्लें आसा ते रेव्होल्युशनरी तुमकां खबर आसा बरोबर की आयज ना बसून जाल्यार आमी धांवताले सगळे हांगा थंय धांवता सो हीच परिस्थिती आयज जावपाक जायना आमी हे फुडें सारकें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता